बोला स्टार्ट स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आपल्याला त्याचे कारण म्हटल्या परतून जे गोंयांत जो एक मेन मुद्दो चल्ला म्हणजे म्हादय. सो म्हादयचे ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. काल आम्ही एक स्टेटमेंट आमचो जो इडी आसा त्याच्या कडल्यान एक स्टेटमेंट ऐकले. एक्चुअली स्टेटमेंट ऐकून आम्ही सगळे शॉक झाले की गोयचो सरकार एक इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन सुप्रीम कोर्टान घालपाचो आसा आणि तो जेन्ना तो घालतलो तेन्ना तो सेक्शन 29 ऑफ वाइल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हो यूज करतलो. हो जेन्ना सेक्शन आमी एजीच्या तोंडांतल्यान आयकलो आणि आयज सुद्धा जेन्ना आमी पेपराचेर वाचलो ते कन्फर्म जाले आणि एक आमकां भंय कसो दिसलो आणि आमकां शॉक लागलो की हे सेक्शन 29 आता येयले तरी खंयच्यान आणि हे सेक्शन 29 गोंयचेर कितें इफेक्ट पडटलो. सो आमकां दिसलें की हेजेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जाय, सरकाराक क्वेश्चन करपाक जाय आणि एज अ मिडिया म्हणून आमी तुमच्याय कडेन मागतले की आता सेक्शन 29 हे कितें आमचे सेंच्युरीज आसा, वाइल्ड लायफ सेंच्युरी आसा, तेतूंतल्यान कितें डेव्हलपमेंट करतलो. त्या थंयच्यान उदक स्पेशली आमी हे इन रिलेशन टू वॉटर जर उलोवपाक गेले जाल्यार तेतूंतले उदक सेंच्युरींतल्यान उदक भायर व्हरपाक नाजाल्यार उदक भितर हाडपाक हे एलाउड नासता. तेका स्पेशल परमिशन्स घेवची पडटा आणि जर उदक ते भायर व्हरतना भितर हाडटा जाल्यार सुद्धा ते फक्त वाइल्ड लायफाच्या एनहान्समेंट तेचे लायफ एनहान्स करपाक तेका लागून ते करपाक मेळटा. सो हे सेक्शन 29 इतली वर्सां गोंयच्या सरकारान ना जाल्यार पयलींच्या एजीर म्हाका दिसता केन्नाच काडूंक ना. ट्रिब्युनलान ती एडी व्हडले आमचे कर्नाटका कडेन जी झगडी चल्ली हेच्याय पयलीं सुप्रीम कोर्टान जे आमी घातला तेतून म्हाका दिसता हे सेक्शन 29 घालूंक ना. आतां मदींच हे सेक्शन 29 कशें येयले, एजी हे खंयच्यान मेळ्ळे, तेका कोणें सांगलें, सीएमाक हे कोणें सांगलें आमकांय खबर ना. पूण हे सेक्शन 29 आयकल्या बरोबर जो आमकां शॉक बसलो तेन्ना आमी खुबश्या जाणांक फोन मारले, एक्सपर्टांक फोन केले, हेच्या जाणून घेतले आणि ह्या सरकाराक थोडे आमचे डाउट्स आसा ते क्लियर करपाक लागून आमी आयकले. सेक्शन 29 एका सेंच्युरींतल्यान उदक भायर व्हरपाक मेळना नाल्यार भितर हाडपाचो तेका परमिशन लागता आणि हे सेक्शन घेवन सरकार खंय वयता की म्हादयचे जे उदक आसा आमच्या म्हादय सेंच्युरींतले उदक भायर व्हरपाक कायद्यानुसार मेळना म्हणून सरकार म्हणटा आतां झगडी करतलो. हे सेक्शन 29 जर आता उगडास येयले जर एप्लिकेबल जाता 2 इयर्स हो कायदो ह्या सरकारान नाजाल्यार पयलींच्या एजीन नाजाल्यार हो सीएमान आन्सर करपाक जाय. दुसरो क्वेश्चन हे सेक्शन 29 डिपार्टमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू म्हादय आसा ना वॉटर सप्लाय आसा, तेंचे जे हेड्स आसा तेंका घेवन हेचेर डिस्कशन केला काय ना. भितर WRD येयले, PWD येयले, फॉरेस्ट येयले, रेव्हेन्यू येयले, फिशरीज येयले, कॅप्टन अँड पोर्ट्स येयले, हे बाकीची डिपार्टमेंट आसा पळय ह्या डिपार्टमेंटाचे हेडान घेवन हे सेक्शन 29 जर आमी घेवन कोर्टान गेले जाल्यार ते आमकां गोंयांत बॅकफायर जावपाक शकता काय ना हेची चौकशी हेचे डिस्कशन सरकारान ह्या डिपार्टमेंट हेडांकडे केला काय ना. गोंयांत जे सेंच्युरीज आसा 1972 ची जे सेक्शन 29 आसा ते गोंयच्या सेंच्युरीक लागना काय, जर लागना जाल्यार आमच्या निडाक लागून आयज गोंय सरकार WRD आनी PWD दोगोय मेळोन दुसऱ्या सेंच्युरीन धाडटा. जर तुमकां एग्जांपल दिवपाक गेले जाल्यार आमचे साळावली डॅमाचे जे उदक आसा स्पेशली इन समर सीजन साळावली डॅमाचे उदक जे नेत्रावळीन पडटा ते आमी काले रिव्हरान सोडटा. काले रिव्हर मोले सेंच्युरीन येता म्हणजे सेंच्युरी मोले उदक हांगा धाडटा आणि ते उदक
खांडेपार रिवरान येता थंयच्यान ते ओपाक वयता आनी ओपाच्यान मागीर फूल पणजे तालिगांव जितले हांगा आसा तांकां सगळे ह्या तालुक्यांत ते मेळटा तिसवाडी उदक ट्रान्सफर केले नाजाल्यार ट्रान्सफर एक करता सीएमान एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की तेन्ना हे सेक्शन 29 गोंयाच्या सेंच्युरीक नाल्यार गोंय सरकाराक लागना ना जाल्यार गोंयच्या सरकारान ना जाल्यार एजीन हे उदक ट्रान्सफर करपाक नेसेसरी परमिशन ह्या सरकारान घेतला म्हणून ह्या सरकारान दाखोवचे प्रूव्ह करचे एविडन्स दिवचो दुसरे एग्जांपल जर तुमकां दिवपाक गेले जाल्यार पिळारीचे जे उदक गोंयांत येता हे परते गोवा महाराष्ट्र इंटरस्टेट वॉटर हे आसा शेरिंग हे आसा इश्यू आसा सो हेतून महाराष्ट्राच्यान उदक गोंयांत येता पिळारी कन्झर्वेशन रिझर्व आसा थंयसरूय ते वायल्ड लायफ प्रोटेक्शनाक लागून ते रिझर्वड आसा जाल्यार खंयच्यान उदक जेन्ना गोंयांत येता जाल्यार ते लागता काय लागना हेचो आन्सर दिवपाक जाय जर लागता जाल्यार सरकारान दवरपाक जाय आता जर हे सेक्शन गोंयकारांक लागले जाल्यार इंटर बेसिन पासून जेन्ना आमी शेअरिंग करता लायक शापोराच्या उदक आमी कसनोडे हाडटा ह्याय फुडें आमकां जे सरप्लस उदक आसा जे एका खंयच्याय सेंच्युरीन उदक चड आसता आता आमी जर गेले तळपणाक गालजीबाग त्या न्हंयचें उदक जर आमकां हांगा जुवारीन हाडपाक जाय कित्याक थंयसर जर उदकाची नीड चड ना जर उदक सरप्लस आसा जाल्यार सरप्लस उदक जेन्ना आमी हांगा वॉटर डेफिसीट सेंच्युरीन जर हाडटा जाल्यार आमकां हे सेक्शन 29 एवरी टायम आमकां परमिशन घेवचें पडटलें काय हे सेक्शन फुडें व्हरता तेन्ना जर हे सेक्शनाक लागून सरकारान सेक्शन 29 च्या अंडर जर हेंच्यांनी परमिशन घेवंक ना आता सेंच्युरी टू आउटसाइड सेंच्युरी विदिन सेंच्युरी उदक ट्रान्सफराची जर परमिशन घेवंक ना जाल्यार गोंयच्या लोकांचेर उदकाची जी समस्या आसा ती कितल्या मॅग्निट्युडान ती इंटेन्स जातली तालिगांव हांगा ना आनी जर नेत्रावळीचें उदक जर आमी हांगा जेन्ना हाडटा साळावलीचें नेत्रावळी टू आमी जेन्ना काले हाडटा काल्याच्या नोपा हाडटा ते जर बंद जालें जाल्यार पणजे उदक कोण दितलो तिसवाडी तालुक्याक उदक कोण दितलो हेचेर सरकारान विचार केला काय हो एक मेजर प्रश्न आमकां आसा पिळारीचें काम अजून पूर्ण जावना पिळारीचें काम अजून उरलां तें काम फुडें कंटिन्यू करपाक हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक ह्या सरकाराक परत परमिशन घेवचें पडटलें काय आडखळ येतले काय आनी एक व्हडलो प्रश्न आसा आतां जेन्ना इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन सरकार घालता म्हणटा जाल्यार आनी एक प्रश्न आसा जो आमकां सगळ्यांक पडला तो म्हटल्यार सरकारान सांगलेलें की आमच्या कडेन जो पर्यंत आमकां नॉलेज आसा नाजाल्यार जितली प्रेस कॉन्फरन्स आमी आयकला तितून आमकां आमी आयकला की डीपीआर कॉपी सरकारान तांकां एप्लाय केला म्हणून जाल्यार ही डीपीआर कॉपी सरकाराक मेळ्ळा काय आनी सरकारान ही डीपीआर कॉपी मेळ्ळ्या जाल्यार ती लोकां फुड्यान अजून पर्यंत कित्याक दवरूंक ना की कर्नाटकान कितें कितें करपाक लागून हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिला कितें कितें जावपाचें हें लोकां फुड्यान कित्याक दवरूंक ना गोंयची जनता विचारान आसा की आमचें उदक कितलें वयतलें आमकां उदक आसतलें काय ना आमची शेतां आसतलीं काय ना आमचें वायल्ड लायफ आसतलें काय ना हे सगळे विचार सध्या गोंयकारांच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या तकलेन आसा जाल्यार हेचे आन्सर अजून पर्यंत ह्या सरकारान दिल्ले ना जाल्यार विथ डीपीआर कॉपी हे आमचें एप्लिकेशन वयता काय विदाउट डीपीआर कॉपी हे आमचें एप्लिकेशन वयता हो एक प्रश्न आसा आनी एक मेजर प्रश्न जो सरकार आयज सेक्शन 29 घेवन येयला जाल्यार हेच्या पयलीं जे 150 करोड आमी मोडले तेन्ना हे सेक्शन कित्याक यूज करूं हे सेक्शन खंय तरी यूज जावपाक जाय आसलें ते सेक्शन आतांच कशें भायर गेलें आमकां एक भंय जाला आमी प्रेसाकूय सांगता की तुमी WID आसतलो मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आसतलो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतलो हे स्पेशली 3 जे मिनिस्टर आसा तेंचे जे हेड्स आसा तांकां एक क्वेश्चन तुमी विचारपाक जाय जर सेक्शन 29 गोंयान एप्लिकेबल जाले जाल्यार गोंयचे इंटर बेसिन ना जाल्यार बेसिनाच्या भायर सेंच्युरीच्या भायर जे उदक धाडटा ते बंद जातले काय ना गोंयान सगळी परमिशन घेवची पडटली काय ना फाल्यां खंयची तरी आनी कोण तरी येतलो आनी गोंयचेरूच फाल्यां केस घालतलो आनी तेंचे आमी जे
प्रश्नांक सगळी जी सगळ्या मिनिस्टरांक एक सिंपल प्रश्न आसा जे सरकार एक टूल म्हणून फुडें व्हरपाक सोदता. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणे फुडले तेजे जे असेंब्लीचें जें आसा कायदो जो असेंब्ली फुडें कितें करपाक हेच्या पयलीं जे डिमांड केला तेजेर मातशें विरेशान ब्रीफ करचें. सगळ्यांक गुड आफ्टरनून. आयची जी हो जो इश्यू आसा हो तापत आसा. आयज सकाळी फुडें आमी आमच्या न्यूज पेपरांचेर जशें मनोजान सांगलें आमी न्यूज पेपरांचेर न्यूज पयली जावं काल प्रेस माध्यमांतून आमी न्यूज पयली की अंडर सेक्शन 29 द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हेजे अंडर पळय आमचो जो सरकार आसा हो गव्हर्मेंट हो हेजे अंडर सुप्रीम कोर्टान इंटरलॉक्युटरी पेटिशन घालता. आयज हो इंटरलॉक्युटरी पेटिशन घालता म्हणून काल जेन्ना एजीन स्टेटमेंट हेच्या कोणाकूच कांयच सांगना. येदो व्हडलो डिसिजन जो डिसिजन खरेंच सारको आसा काय ना, तो डिसिजन खरेंच पडटा काय ना जावं अंडरस्टँड जायनासतना हेजेर एक स्टेप घेतलो आनी तेंच्यांनी म्हटलें की आमी पेटिशन घालता. सो जशें मनोजान एक्सप्लेन केलें की जो सेक्शन 29 आसा द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हेजे अंडर जो डिस्ट्रॅक्शन आसा हो प्रिव्हेंटीव करता. सो डायवर्जन करता जाल्यार तेका परमीट लागता. हांव विचारपाक सोदतां सीएमाक की तुमी हेजें परमिशन घेतलां गोंयान जेन्ना डायवर्जन केल्या, गोंयान जेन्ना वायलेशन केल्या तेन्ना तुमी तेजी परमिशन घेतल्या. हांव हेजी विचारपाक सोदतां की तुमकां कोणान एडवायस दिल्या जावं तुमकां कोणान सांगला लायक तुमी आतां 16 तारखेक आमची विधानसभा आसा जेन्ना एलिक्यूज घालपाचे आसले एलिक्यूजाचो लास्ट डेट जालो ते जावन डीपीआराचो जो हे आसा स्टेटमेंट आसा तो डीपीआराचो स्टेटमेंट येयलो. जेन्ना आमकां कांयच घालपाक मेळना हेच्या पयलीं आमी मागीर डिमांड केलो की एसेंब्लीन आमकां म्हादयेचे विशयी म्हायती जाय, आमकां म्हादये विशीं उलोवपाक जाय, आमकां हावस म्हादये विशयी. पण अजून पर्यंत सरकारान अजून पर्यंत सीएमान अजून पर्यंत एजीन आमकां अजून पर्यंत कांयच दाखयलें ना. हांव नको कितें हिडन एजेंडा आसा तो. 16 तारखेक विधानसभा आसा, 9 तारखेक बीएससी मिटींग आसा. खरें म्हटल्यार हे विधानसभेक डिस्कस जावपाक जाय आसलें, एजीन हाडून बसोवपाक जाय आसलो विधानसभेन आनी आमकां एक्सप्लेन करपाक जाय आसलें आमदारांक की आमी अशें अशें फायल करपाचें आसा, आमी सुप्रीम कोर्टान वयता, आमी फायट करतले आनी आमी जिखतले म्हणून. मात हेजी फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जावं प्रेसाक सांगून तो डिक्लेअर करता की आपूण हे सेक्शन 29 घालतलो. आयज सेक्शन 29 हो इतलो डेंजरस आसा, इतलो घाण लागून हे तेका खबर आसा काय ना. काय लोकांक फक्त पिशान काडपाक सोदता, गोंयकारांक फक्त पिशान काडपाक सोदता, काय फक्त नाटकां चलयल्या टील जाय तशें डायवर्जन करून उडयतले. गोंयान सेम पद्दतीन तशीच डायवर्जनां जाल्ली आसा हे सरकाराक खबर आसा. कारण तिराई जो इरिगेशन प्रोजेक्ट आसा तो अजून पर्यंत कंप्लीट जाल्लो ना. समज सेक्शन 29 समज लायलो जाल्यार तो प्रोजेक्ट कितें जातलें. हेजी सरकारान दखल घेतल्या, हेजी डब्ल्यूआरडी मिनिस्ट्रीन दखल घेतल्या, हेजी पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रीन दखल घेतल्या, हेजी फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीन दखल घेतल्या, हेजी सीएमान दखल घेतल्या, हेजी दखल. जेन्ना नेत्रावली वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा थंयच्यान सेम पद्दतीन उदक डायवर्ट जाता तेन्ना ह्या सगळ्या ऑफिशियल हे सगळ्या 16 तारखेक समज तुम्ही इतले कॉन्फिडन्स आसा, तुम्ही इतले नाल्यार हांव मागता, हांव चॅलेंज करता गव्हर्नराक, गोंयच्या गव्हर्नराक हांव चॅलेंज करता की तुमी हे घालचे की अंडर सेक्शन 29 आमची जी म्हादय वाचोवपाक लागून आमचो गोवा स्टेट गव्हर्नमेंट कोर्टाक वयता आनी जिखोन येता. हांव चॅलेंज करता गव्हर्नराक. कारण हो जो आसा तो आमच्या मायचो प्रश्न आसा, आमच्या आवयचो प्रश्न आसा. आनी जेन्ना आमचो आवयचो प्रश्न येता तितून नाटकां करपाक जायना, लोकांक फक्त पिशान काडपाक जायना. हो व्हेरी क्रिटिकल इश्यू आसा आनी गोंयचो सरकार सद्याक सगळे लायटली घेता. हे सिद्ध जाल्लें आसा कारण जो सेक्शन 29 आयज तेंच्यांनी लायला हो सेक्शन 29 खंय उबो रावपाचो ना. समज उबो रावलो जाल्यार गोंयकारांक आनी गोंयेक फटको बसतलो. कारण जे उदक डायवर्ट जावन येता हे पयलू म्हणजे तिसवाडीन येता, फोंडाक येता.
तशेंच तिलारी डॅमाचे आमचे 3 बार्देस बिचोले आनी आमकां पेडणे तालुक्यात थंय उदक मेळटा. सो सरकार हांव नको सीएम आनी एजी मेळोन कितें करूं सोदता तें म्हाका खबर ना की डिपार्टमेंटान समज डब्ल्यूआर डिपार्टमेंट आसा तांकां आश्वासनान घेतला, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंटाक आश्वासनान घेतला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विश्वजीत राणाक आश्वासनान घेतला काय ना ते खबर ना. एक सायडीक मिनिस्टर डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आसलो भोपालाक, आयज तो थंय आसलो. हांव म्हाका तेंच्यान केन्ना हें डिसिजन घेतलें आनी कोणाच्या एडवायजरीचेर हें डिसिजन घेतलें कांयच पॅनल बसोवंक ना, कांयच मिटींग आपोवंक ना. सडनली ते सांगता आमी इंटरलोकेटरी पेटिशन घालता म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी पळयता आयज जो परमीट दिवपाचो आसता, समज ते म्हणटा की आमी इंटरलोकेटरी पेटिशन घालता, हो जो परमीट दिता तो सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिता, गोवा गव्हर्नमेंट दिना. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या अंडर जे चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा तो परमिशन दिता, तेंचो बोर्ड आसता आनी तांकां खुबशी डिसिजन्स घेवची पडटा आनी ते बेश्टे ते कमर्शियल यूज, डोमेस्टीक यूज हेका लागून उदक यूज करपाक शकना. हे फक्त वायल्ड लायफ क्वॉलिफायड जी एरिया आसा हांगा वायल्ड लायफाकूच लागून समज तांकां दिसता की हें दिवपाक शकता नाल्यार त्यो हें करपाक शकता. सो अशें इतलो स्ट्रिक्ट समज जो रूल आसा, समज तांकां परमीट जाय, हें परमीट आसा काय ना, हें आसा नाल्यार तेंच्यांनी टेबल करचें. येता त्या विधानसभेन तेंच्यांनी टेबल करचें जावं तेच्या पयलू आमची पीएससी मिटींग आसा तेन्ना तेंच्यांनी टेबल करचें की आमचे कडेन ही सगळीं परमिटां आसा आनी त्याच नेटान आमी गेल्या म्हणून. हांव चॅलेंज करता हेजी की तुवें तें टेबल करचें आनी सांगचें, तुवें एसेंब्लीनूय सांगचें आमकां की येवन बसचो एसेंब्लीन, तुका रायट आसा येवन बसूंक मेळटा तुका, तुवें येवन एक्सप्लेन करचें की आमी ह्या सेक्शना अंडर आमी वयतले आमी जिखून येतले. आमकां जाय की गोंयचे जनतेक कॉन्फिडन्सान घेतलो, कारण ही जी म्हादय आसा ती फक्त आमी 40 आमदारांची जावं सीएमाची एजीचीच न्हू, ही प्रत्येक गोंयकारांची आसा. आमच्या प्रत्येक गोंयकारांक रायट आसा म्हादय विशीं उलोवपाक आनी हो रायट आमी यूज करता. आनी डेमोक्रेसी लोक सुप्रीम आसा, गोंयकार सुप्रीम आसा. सो गोंयकारांक इतले लायटली घेवं नाका, कारण गोंयकार इतले ते तुमचे आयकून उगी आसा म्हणून आतां उगी रावपाचें ना. आनी विधानसभेन वचून आवाज करपाक तुमकां सांगता की तुमी जे फकाणां चलयले आयज गोंयकारां कडेन ही नाका आसलेली नाटकां करता, कांयच डिस्कशन करपाक सोदना, तुमी म्हादय विशीं डिस्कशन करपाक सोदना. अजून पर्यंत तुमच्यांनी म्हादय विशीं कितें डिस्कशन करुया म्हणून एसेंब्लीन घालुया म्हणून कांयच उलयना. तुमी आयकूनच घेवपाक रेडी ना. अशी आयज डिक्टेटरशीप तुमी चलोवपाक शकना आनी तुमी अशें डिक्टेटरशीप केलें जाल्यार आमी गोंयकार सगळे भायर सरतले, रस्त्याचेर येतले. मागीर तुमी म्हणू नाका की आमी एजिटेशन करता, आमी प्रोटेस्ट करता, आमी सरकाराक सपोर्ट करता. आमी सरकाराक जेन्ना सांगपाक सोदता तेन्ना सरकार रेडीच ना, सांगपाक सोदता हाऊस कमिटी फॉर्म करपाक रेडीच ना, आमचो व्हायट पेपर दिवपाक रेडीच ना, जाल्यार आनी करपाचें तरी कितें, आमकां रस्त्यार येवचेच पडटलें. सो ही शिटकावणी आसा आनी आमची मेन म्हटल्यार गव्हर्नराचो हें आसा की तुमकां समज दिसता जाल्यार तुमी ते गव्हर्नर स्पिचीन तुमचे ड्राफ्ट करता पळय तितून घालचें आनी सांगचें की बाबा हितून आमी जिखोवंक शकता म्हणून. विरेश एक सांग, तुम्ही आता म्हणता पळय ते इंटरलोकेटरी पेटिशन घालता सेक्शन 29, तुम्ही वेलकम करता वेलकम करिना ते क्लॅरिटी ना बेसिकली ताका तथ्य आसपाक जाय आनी जिखपाक जाय. फाल्यां कितें आसा घातले म्हणून पिड्यार जावपाक जाय ते न्हू, तुम्ही वेलकम करता वेलकम ना. करिना. आमी पळय एज पर जे एक्सपर्ट्स जे आमी उलयले आमी डिस्कस केले आनी आमी जेन्ना आयकलां तुमी पळया मुद्दम तुमकां हांव रिपोर्ट जायला दिता, प्रेस माध्यमांक दिता की कशे कशे वायलेशन गोंयांत जाल्ले आसा. समज गोंयांत जाला, बाकीची खंयची स्टेटीन जाय जाल्यार खूब जाण वचपाक शकताले, तशें तमिळनाडूनी तशेंच चालू आसा. पूण अशें कित्याक जावन वचना कित्याक लोकांक त्रास जातले म्हणून. समज आयज तेंच्यांनी सेक्शन 29च्या अंडर फाल्यां तुमकां सुप्रीम कोर्ट वगैरे रावतलो, फाल्यां कर्नाटकाचे लॉयर वगैरे रावचे ना, तांकां खबर ना गोंयांत कितें आसा ते. इतली वर्सां ही केस फ्रॉम 1980च्यान ही केस चालू आसा. कर्नाटकाचे जे हें आसा ते 100 इयर्स तांकां खबर आसा, नॉलेज आसा हेची. सो तांकां खबर नासची ना की गोंयांत कितें चालू आसा ते. सो जेन्ना ते सगळे खबर आसा आनी उगड आसा, आमकां खबर आसा की आमी पडटा फोंडान म्हणून पयलूच, ते फोंडान पडपाक कितें जाय जेन्ना आमकां नॉलेज आसतना. सो आमी आमच्या सायडीचो जो काम आसा ते केल्लें आसा, आमी सांगलेलें आसा सरकाराक की तुमी जो डिसिजन घेतला तो रॉंग आसा, तो विथड्रॉ करता म्हणटा हय तो सेक्शन 29 विथड्रॉ करचो. हो डिसिजन कंप्लिटली रॉंग आसा आनी हो गोंयकारांक त्रासान घालतलो, म्हादयक आमच्या त्रासान घालतलो आनी आमची म्हादय खंय ना खंय आयज वाट लागल्या आनी वाट लागून वयतली. आनी कितें आसा पळय ते सगळे डिपार्टमेंट आयज मिनिस्टरान म्हाका
डिपार्टमेंटल मिनिस्टर जे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा निलेश काब्राला तेका विचारचे, तशेंच आमचो सुभाष शिरोडकर जो डब्ल्यूआयडी मिनिस्टर आसा तेका विचारचे, विश्वजीत राणे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा तेका विचारचे, आमच्या सीएमाक तेका विचारचे, तशेंच एजी विचारचे की हेजे तुम्ही डिसिजन घेतला हांगा वायलेशन जायना काय ना. लेट देम आन्सर.